स्पीकर सर, डोमागाव कॉन्स्टिट्युन्सी जे आमचे फिशरमॅन आसा ते सायझेबल फिशरमॅन आसा थंयसर आणि ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा कितलीशीं वर्सां जाली ते थंयसर फिशींग एक्टिविटीसान आसा आणि स्पेशली आमच्या बायणा आणि देस्तेरो हे दोन भागांत हे फिशरमॅन आसा आणि ते कितलीशीं वर्सां जाली ट्रेडिशनल ते फिशींग एक्टिविटीज थंयसर करीत आसा फॉर एजीस. थंयसर दोन एसोसिएशन आसा, एक बायणा रापणकार and fishing canoes owner society and Velankani canoes owner society. A दोन association asa. For so many years they have been deprived to proper infrastructure facilities such as ramp na thay, net binding shed na, auction hall na. Aiz इतलीशी वर्सां जाले असताना सुद्धा ही simple facility या fishermen या रापणकाराक लागून ना. It has been nearly 3 years, 3 वर्सां जाली स्पीकर सर, प्रपोजल हो डिपार्टमेंटाकडे पेंडिंग आसा. टोटल हेजेर फॉलोअप करता बट अजून पर्यंत हेजेर कसले आश्वासन आणि कन्फर्मेशन अजून पर्यंत ह्या 3 फॅसिलिटीचेर जे बायणा जावंक जाय तेजेर अजून पर्यंत जाल्लेले ना. 2 वर्सां पयलीं आमचो युनियन मिनिस्टर इन 2023 युनियन मिनिस्टर फॉर फिशरी श्री पुरुषोत्तम रुपालाजी त्याने स्वतः ही एरिया विजिट केली अलॉंग विथ आवर ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टर सर नीलकंठ हेच्या बरोबर आणि त्याने सगळ्यांची ग्रीवेन्सीस ऐकली तर फिशरमॅनची आणि त्यांना एश्युअर केलेले की बाबा आपण हे इन्फ्रास्ट्रक्चर बेगीनच्या बेगीन रेडी करतलो म्हणून. स्पीकर सर, माझो पहिलो क्वेश्चन आसा मिनिस्टराक. स्पीकर सर, मे आय नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फिशरीज एज टू व्हेन दिस इन्फ्रास्ट्रक्चर विल बी इन प्लेस. स्पीकर सर, जे ऑनरेबल MLA सांगल्या प्रमाणे आणि त्यांचे रिक्वेस्ट आहा त्या प्रमाणे आम्ही ऑलरेडी गेडाक हे केल्लें आहा, टेंडर करपाक दिल्लें आहा म्हणून सर गेडा सोलर लायट. तो सेकंड क्वेश्चन हो तुमकां फर्स्ट विचारला सर. सेकंड पयलो पळय आहा, 2 वर्सां आमकां लागली कित्याक ताका CRZ परमिशन जाय आसलें. सेकंड थिंग थंयसून नाफ्टा हे वयता तेन्ना MPA हे इन्स्पेक्शन बीन करून आतां तेंच्यांनी आमकां ऑलरेडी NOC दिला आनी हो हे आहा पळय नेट मेल्टिंग शेड हेजे ऑलरेडी टेंडर करपाक PWDक दिला. सो विथीन म्हाका दिसता 8-10 दिसां भितर टेंडर जातलें थ्रू PWD आनी NOC बीन CRZानूय दिला नाफ्टानूय दिला. स्पीकर सर, म्हाका जे आन्सर मेळ्ळें आसा, वन्स दिस the estimate is received from the PWD, the administrative approval will be conveyed to tender the work and thereafter work will be executed after doing all the codal formalities. But Speaker sir, ज्या प्रमाणे हांव ती फॉलोअप करता ती फायल आता ऑलरेडी म्हाका दिसता ती PWD बिल्डिंगाच्या भितर एस्टिमेट जावन ती फायल हॅज गॉन टू चीफ सेक्रेटरी फॉर फायनान्शियल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल. सो थंयसर ती फायल आसा आमची. सो एटलिस्ट हे 3 काम करपाक लागून हांव कित्याक स्पीकर सर हांव मुद्दम सांगपा तुमी हे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल घेतल्या उपरांत तूं म्हणटा टेंडराक वयतले तेजे पयलीं मागीर परत थंय विशय येतलो पळय हे फिशरमॅन हे जेन्ना हे फिशरमॅन आसा तांकां मागीर तुमी CRZची NOC मागतली मागीर आनी कित्याक सेम थिंग सेकंड प्रश्नान आसा. सो हे पयलीं सायड बाय सायड हेवूय अप्रुवल घे कित्याक ते फिशरमॅन थंयसर तेंची एक्टिविटीज आसा ती दर्या कडेच आसा तेज्या लागून तुमी परत जर NOC मागतली फ्रॉम CRZ कडे आणि बाकीच्यांकडे जुवारी एग्रो ऑयल टँकिंगा कडे बीन जाल्यार म्हाका दिसता हे परत हो इश्यू पेंडिंग उरतलो. म्हाका इतलेच एश्युरन्स दी स्पीकर सर कितें बाबा हे केन्ना पर्यंत क्लियर जावंक शकतले आमचे. स्पीकर सर, 14 जुलय ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जालें जॉयंट इन्स्पेक्शन आनी तेंच्यांनी NOC दिले आनी ती आमी फॉरवर्ड केली PWD कारण रिपेर वर्क आनी नवे जे आसा ते PWD डायरेक्ट करतले. सो विथीन शॉर्ट पिरियड 8-10 दिसांनी ते टेंडर जातले आनी एज अर्ली पॉसिबल वील गेट इट कंप्लिटेड. स्पीकर सर, जशें म्हाका आन्सर दिल्लेले आसा ते भशेन मातशें बेगिना जाय कित्याक हांव जाणा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान फाटल्या दिसांनी एक आमची कंबायंड मिटींग हाडून तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें कितें बेगीनच्या बेगीन करून तेज्या लागून हे फास्ट प्रोसेस जावन हे आयज हांगा चीफ सेक्रेटरी कडेन पर्यंत पावलेले आसा. आमकां ऑनरेबल मिनिस्टर कडेन बेगीनच्या बेगीन फुडलो स्टेप आसा तो जावचो. स्पीकर सर, सेकंड प्रश्न विचारतना तुका
फर्दर दीस फिशरमॅन्स आता ह्या फिशरमॅनाक इतली हार्डशीप जाता थंयसर कित्याक तांकां स्वता थंयसर लायट ना. आयज थंयसर तांकां जी लायटी नासल्या कारणान हांवें रिक्वेस्ट केलेलो गव्हर्मेंटा कडेन डिपार्टमेंटा कडेन कित्याक थंय सोलर स्ट्रीट लायट घालची म्हणून. आनी ती सोलर स्ट्रीट लायटीक लागून म्हाका दिसलो 2 वर्सां जाली हो म्हाजो इशू पेंडींग आसा. आनी आतां सँक्शन जाल्या उपरांत तुम्ही परत एक थंयसर क्वेरी घालिल्ली आसा कित्याक आमकां एनओसी जाय फ्रॉम जुवारी इंडियन ऑयल टँकिंग कित्याक लागून थंयसर ती नाफ्ता लायन वयता म्हणून. तेज्या उपरांत परत तुमी CRZचे एनओसी जाय म्हणून. आतां ही लायटी घालपाक सुद्दां लागून एक स्ट्रीट लायट सोलर लायट्स घालपाक लागून सुद्दां तुमी ते रियल एनओसी घेतले ते फिशरमॅनाचे कितें वयर लोकांक घालतले ते दर्या कडेच घालतले न्हू. हेजे लागून जर तुमी इतले एनओसी मागपाक लागतले आनी काम पेंडींग दवरतले तर थंयसर म्हाका दिसता कसलें कामूच जावपा ना. सो हांव मागता हे डिपार्टमेंटा कडेन फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन जे फिशरमॅनाचे इश्यू आसा थंयसर तरी एनओसी तुमी एवॉयड करा. आनी हे ताका जुवारी एग्रो कॅमिकलाक कसलो अधिकार आसा थंयसर तुमचे कडेन एनओसी मागपाक तेंच्या लागून. जुवारी एग्रो कित्याक लागता थंयसर तेंची नाफ्ता लायन गेला ती आतां बंद आसा थंयसर. तेंच्यो तुमी एनओसी मागता CRZची मागता ती मागता तेंची एनओसी मागला थंयसर कसलेंच काम जावपा ना जाल्यार. आनी ते फिशरमॅनाक त्रास जाता. एक स्ट्रीट लायट सोलर स्ट्रीट लायट कितें बाबा परमनंट लायट मागना सोलर स्ट्रीट लायट घालपाक उदर अशें त्रास जाता जाल्यार म्हाका दिसता खूब हांव मागता मिनिस्टरा कडेन कितें मे आय नो फ्रॉम द मिनिस्टर फॉर फिशरीज बाय वेन दीस प्रोजेक्ट वील बिकम अ रियलिटी सच एज टू रिलीफ ऑफ आवर ट्रेडिशनल फिशरमॅन एट बायना एंड डेस्तेरो. स्पीकर सर हांव ऑनरेबल MLA सांगूंक सोदतां की ऑलरेडी 27 मार्च आमी तो टेंडर केला पण एनओसी म्हणटा पळय ते सर्टन डिपार्टमेंट आहा इट्स अ मॅन्डेटरी CRZ आसूं जावं पायपलायन नाफ्ता गेला ते मॅन्डेटरी ते आमी एवॉयड करूं शकना. इट इज नॉट आमचे डिपार्टमेंट करता त्या डिपार्टमेंटाचे एनओसी पण ऑलरेडी ऑब्टेन केला आनी ऑलरेडी टेंडर केला. स्पीकर सर म्हाजो तिसरो क्वेश्चन स्पीकर सर म्हाजो तिसरो उरला न्हू सर. स्पीकर सर हो तिसरो क्वेश्चन हांव तुका शॉर्टान विचारता. एवरी मनसून द फिशरमॅन एट बायना एंड डेस्तेरो खरेंच हे आमचे मनसून सिजनाच्या टायमार हे फिशरमॅनाक जो त्रास जाता थंयसर कित्याक थंयसर पार्किंग नासल्या कारणान. आनी हांवें एक प्रपोजल घातलेलो तुमचे कडेन कितें थंयसर एक ब्रेक वॉटर करचें म्हणून आनी तो प्रपोजल तुमचे कडेन पेंडींग आसा. अजून पर्यंत त्या प्रपोजलाचें कितें जालां कित्याक हे फिशरमॅनाक जे आतां मनसून आतां आमी थंयसर गेले जाल्यार तुमी सुद्दां सर इन्स्पेक्शनाक येयलेले तुमी सुद्दां ते पळयलां ह्यो बोटी व्हरून तांकां बायना आनी देसलेच्या लोकांक व्हरून कांसावले दवरचे पडटा खारवाड्यार दवरचे पडटा तेवटेन हॉलांत व्हरून दवरचे पडटा म्हळ्यार दुसऱ्या थंयसरूच तेंची वादावाद जाता त्या लोकां कडेन कित्याक तुमच्यो बोटी बाबा थंय कित्याक हाडटा काय म्हणून. हे फिशरमॅन थंयसर आमचे जे 500 फिशरमॅन आसा तेंची बोटी थंय व्हरची पडटा. सो तेज्या लागून हो ब्रेक वॉटराक लागून हांवें तुमचे कडेन डिमांड केल्लो तो प्रपोजल अजून पर्यंत पेंडींग आसा. जर आमी फिशरमॅनांक खंय तरी सेफगार्ड करतले स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे जे देस्तेरो आनी बायणाचे जाल्यार हांव मागता स्पीकर सर कितें बेगीनच्या बेगीन ही जी प्रपोजल आसलेलो जी आमची ब्रेक वॉटर घालपाची ती खंय पावला ती हांव हो प्रश्न मिनिस्टराक विचारता. स्पीकर सर हे लक्ष घालता जाता तितके बेगीन करून दिवपाची हे करता. जो फिशरमॅनाचो बद्दल आसा आमी थंयच्यान नुस्तें हाडपाक वयता सगळ्यांनी फुडें जीत आनी हांव स्पीकर सर पूण इशू कितें आसा स्पीकर सर की क्वेश्चन मांडला वील द मिनिस्टर ऑफ फिशरीज बी प्लेस टू फर्निश वेरियस लिस्ट फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रपोजल्स एंड फ्रॉम एप्रिल 2022 आन्सर दिला स्पीकर सर 2 प्रपोजल एक सोलर आनी एक फिश पेंडींग अशें आन्सर दिला. हांव फक्त मिनिस्टराक विचारूंक सोदता construction of net mending shed and ramp at Distero and Baina. The department had written a letter on 17/1/2024 to the assistant engineer PWD. After 17/1/2024, 17/1/2025, आता 17/1/2026 जातले. म्हणजे तुझ्या फिशरीच्या डिपार्टमेंटाचे कोणाच्या फिशरीच्या मनशाक पडून गेले ना बाबा फॉलोअप करून आपणाचें काम करपाक. दुसरी जी आसा ही शेड जी आसा एका ब्लँकेट CRZ परमिशन दिला फिशरमॅन्सांक कोणाची परमिशन घेवपाची ना CRZ परमिशन ऑटोमॅटीक दिता. सो इतलो टायम कितें लागता मातशें उत्तर दिवचें स्पीकर सर. जीत आनी आमी वयता भांगरा. स्पीकर सर जे कन्स्ट्रक्शन ऑफ शेड पळय आहा हे PWD करता सो तांकां दिल्या उपरांत तेंचे कडेन डिले जाता पण आतां ते ऑलरेडी टेंडराक आहा आनी बेगीन जाता. क्लॅरिफिकेशन मागता टेंडराक आसा म्हणजे 2 वर्सां लागता टेंडर करपाक वगैरे दिवपाक आनी मागीर फायनान्सान फास्ट तेचे पयलीं आसा फायनान्सान टेंडर करच्या पयलीं आनी 2 वर्सां केन्ना करतले स्पीकर सर तुमी ते स्पीकर सर
आमचे ऑनररी MLA पयलीं हे आसले PWD मिनिस्टर, तांकां खबर आहा जे प्रपोजल घातल्या उपरांत PWDन खूब डिले काडटा टेंडर हे करपाक प्रोसेस करपाक आनी त्या खातीरूच मातसो डिले जाला, नॉट बिकॉज ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट. श्री वेंजू एगेस स्पीकर सर हांव आज हिंगूब रावता बाब संकल आमोणकारा सपोर्ट करपा आनी तेगे फिशींग कम्युनिटी मुर्मुगांव जे आहा तांकां सपोर्ट करपा. स्पीकर सर हे प्रॉब्लम संकल्पाक घडटा आनी सगळे गोंयांक घडटा आनी द इश्यू हियर इज इंटेंट ऑफ द फिशरीज मिनिस्टर टू डू थिंग्स करपाक कापोस्ताद आसपा जाय. मर्मगोवा जर तर इतली फिशींग कम्युनिटी आहा तांकां जे आज ती चोयल जाल्यार कित प्रपोजल मांडले स्ट्रीट लायट सोलार लायट हे खबरो आज आमी उलयताय आनी 3.5 वर्स जाली संकल्पाकूय हिंगा आमकांय जाली कॉन्स्टिट्युएन्सी फिशींग कम्युनिटी एक. स्पीकर सर हिंगा कित कोता मिनिस्टर कित कोण फिशींग कम्युनिटी लागून काम करता हिंगा कोण सांगिल्लें की NOC मेळना हे मेळना ह्यो गजाल हिंगा मायक पायल्ला. स्पीकर सर काम केन्ना कोण दितलो असेंब्ली काबार जाता पळय तेज्यान संकल्पाक काम कोण दिवपा जाता हे संकल्प जाय हे फिशींग कम्युनिटी जाय संकल्पाक स्पेसिफिक क्वेश्चन. स्पीकर सर ही इज गिविंग एक्सक्यूजेस अबाउट NOC. I asked him, did his department have a dedicated coordination mechanism with CRZ, with PWD, with WRD, with GCZMA to expedite the works, especially those directly affecting the livelihoods of the coastal fishermen? तू ये mechanism तार्या गायला गायल जाल्यार तुज्या मुडपा जाता परत परत NOC दिना हे दिना हे भुरग्यांक खबर आसा. स्पीकर सर संकल्प असले इतल्यो आमदारान जरी तरी आज स्ट्रीट लायटी लागून आणि फिशरमॅन हट्सा लायट ना म्हणून जरी तरी हिंग उलयले जाल्यार. स्पीकर सर I think the entire fishing community is with Sankalp today and we demand that his jobs are completed before he leaves this assembly. Speaker sir 8 तारीख ऑगस्टा पयली तागे काम जावपाक जाय. कॉन्स्टिट्युन्सीचे पळोवनी माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे फक्त हांवें इतल्याक लागून उलयलो आसा. माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन खुबशीं कामां जाल्ली खुबशीं कामां जाल्लेली आसा. फिशरमॅनाची जो इश्यू आसा तो म्हाका तितलोच लागचो आसा. म्हाका तेणेन सांगपाची गरज ना, म्हाका वेंचीन सांगपाची गरज ना, कित्याक म्हाजो तितलोच लागचो आसा तो. म्हाका सांगपाची गरज ना कितें आसा तें आमची कामां जातात आणि ही मेकॅनिझम घालून मिनिस्टरा सांगला ते मेकॅनिझम घाल जाल्यार सगळे गोंय आशिल्ली पडटले. स्पीकर सर म्हाका दिसता तो इतको सपोर्ट करता आसत जाल्यार थंय आनी आम आदमीचो कितें कॅन्डिडेट घालचो ना तो ते प्रश्न तश ना ही फोकाणी करपाक गरज ना. हे फिशरमॅनाक गेले प्रॉब्लेम सगळ्या त्रास जाल्ल्या. हांवें मिनिस्टराक जायत पाटी फेस टू फेस 1-to-1 सांगल्या. नॉट दॅट आय एम जस्ट स्पीकिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. काली ते सांगल्या सेंट्रल आवास 15 दिसांनी तिकेट काड आणि सेंट्रल आवास इंजिनाक गोट दवर आणि पयस घेवन यो गोंया. पूण हे जर जायना म्हाका दिसता जाल्यार मिनिस्ट्री उत्तर दिता तुका. स्पीकर सर हांवें ऑलरेडी सांगलां आमचे ऑनररी MLA पळय जे उलयता इट्स नॉट अ स्ट्रीट लायट, इट्स अ हाय मास्ट कॉस्ट 1,43 lakhs and it's already tendered by GEDA. Yes, Sri Vijay Sir. मंत्र्याक सपोर्ट तितलो व्हडलो मेळना आनी मंत्री काम जर सारखे करना जाल्यार दुसरो आमदार मंत्री जावपाक तयार आहा. हे तो ही मेसेज ही जर म्हजो प्रश्न इतलोच आहा जर ताका सपोर्ट मेळना जाल्यार कोणा कडच्यान सपोर्ट मेळना हो ताणें सांगचो. सपोर्ट मेळना तो इशू हो. एक काम 3 वर्सां काबरालान सांगलां हे जाता 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 जायना. कित्याक जायना? तुका कोण सपोर्ट करना हांगचे भितर तो सांग. तोच मनीस तुका काडपाचो आहा. स्पीकर सर आमचे MLA जे उलयता तशें बरोबर ना. जशें आदी पासून जे काम डिपार्टमेंटाचें आहा तें चालूच आहा. प्लस एडिशनल डिपार्टमेंट फुडें वचपाक फिशरमॅनाक करपाक प्रायम मिनिस्टर संपदा योजनाय चालू केल्या. आनी आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन जेन्ना फिशरीज फुडें व्हरपा खातीर 2019 स्पेशल मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज म्हणून सेंटराक युनियन मिनिस्टर केल्या. काय ह्यो ते सगळे बरे काबराला दिसाल तुका. Next question is Alex Lawrence. Next question Alex Lawrence. Next question Alex Lawrence. Question number 3C. 3C.